तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. भुरग्यांनो, तुमी केन्ना तरी दोळे धांपून गूण मेळवप ही वोपार आयकल्या? शाब्बास. हे वोपारीचो अर्थ कितें? दोळे धांपून गूण मेळवप म्हळ्यार परिक्षेन पुराय आत्मविश्वासान गूण मेळवप. एकूय गूण होगडावप ना. हय, हांव तुमकां सत खरें सांगतां. परीक्षेच्या पेपरान असो एक प्रश्न आसता. त्या प्रश्नाच्या आदारान उण्यांत उणे 3 गूण सोंपेपणी तुमच्या बोल्सान वतात. हय, तो प्रश्न म्हळ्यार उताराचेर आदारीत प्रश्न. हो उतारो तुमी तुमच्या अभ्यासक्रमान पयलो पळयल्लो, वाचिल्लो वा शिकिल्लो आसना. देखून ताका आमी अनवळखीचो उतारो अशें म्हणुया. ह्या उतार्याक भासायल्ले गूण आमच्या बोल्सान सोंपेपणी वतले जाल्यार आमी तो उतारो पुराय लक्ष लावन उण्यांत उणे 2 फावटी वाचूंक जाय. उपरांत ताचेर आदारीत आशिल्ले प्रश्न सवकासायेन वाचून ते समजून घेवप गरजेचें. अशें केल्यार त्या प्रश्नांच्यो सगळ्यो जापो तुमी अचूक बरोवंक शकतात. पूण तुमकां सांगपाक म्हजें काळीज जड जाता. म्हज्या शिक्षणीक अणभवान हांवें अणभवलां तें म्हळ्यार भुरगीं आपणाचो परीक्षेचो पेपर सोडयतना दर एका प्रश्नाक फावो तो वेळ वांटून ना घातिल्ल्यान तीं आपणाचो चडांत चड वेळ पाठ्यपुस्तकाचेर आदारीत आशिल्ले प्रश्न जापो बरोवपाक खर्च करतात, जाका फक्त 40% गूण आसतात. आनी शेवटाक व्याकरणा कडेन, लेखना कडेन आनी आकलना कडेन वळटात. हो भाग पेपरान चडांत चड गूण मेळोवपाक म्हत्वाचो तसोच सोपो आसता. पूण दुर्दैवान भुरगीं ह्या प्रश्नांकडेन शेवटाक वळटात आनी वेळ नाशिल्ल्यान कशाय कशे हो भाग सोडयतात. देखूनच तांकां परीक्षेन उणे गूण फावो जातात. भुरग्यांनो, उतारो कसो वाचचो आनी ताचेर आदारीत प्रश्न कशे सोडोवचे हाची हांव तुमकां एक ल्हानशीच देख दिवंक सोदतां. हो जावन आसा आमचो उतारो. हो उतारो आमी सवकासायेन वाचून समजून घेवया. सकयल दिल्लो उतारो वाचून ताचे सकयल दिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो बरयात. पावस म्हणना फुडें ल्हान भुरगीं सामकीं खुशाल जातात. तांकां पावसान भिजपाक खूब आवडटा. केन्नाच तीं आपल्या पालकांक फटोवन पावसान भिजपाक वतात. उपरांत सगळे कपडे वोले करून ल्हवूच घरान भितर सरतात. पालक मात आपल्या भुरग्यांक पावसान भिजपाक दिनात. हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार पावसान भिजल्यार भुरग्यांक थंडी जावन जोर येता. भुरग्यांनो, होच उतारो तुमी आनीक एकदां तुमच्या मनान सवकासायेन वाचून समजून घेयात. आतां आमी हाचेर आदारीत आशिल्ले
प्रश्न सोडवया. पयलो, व्हड ह्या उतराक उरफाट्या अर्थाचें खंयचें दुसरें उतर वयल्या उतार्यांत आयलां. ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो आमकां ह्या उतार्यान सोदपाक जाय. देखून ह्या उतार्याचो संदर्भ घेवन व्हड ह्या उतराक उरफाट्या अर्थाचें खंयचें उतर आसा तें आमी ह्या उतार्यान सोदपाक जाय. हांगा व्हड ह्या उतराक उरफाट्या अर्थाचें उतर आसा तें म्हळ्यार ल्हान. दुसरो प्रश्न, दोळ्यार हात काडप ह्या वाक्प्रचाराचो अर्थ सांगपी वयल्या उतार्यांत एक उतर आयलां तें खंयचें? दोळ्यार हात काडप म्हणल्यार फटोवप. हें उतर आमकां ह्या उतार्यान ह्या वाक्यान हांगा पळोवंक मेळटा. तिसरो प्रश्न, भुरगीं पालकांक फटोवन कितें करतात? हय, ह्या उतार्याचो संदर्भ घेतलो जाल्यार ह्या प्रश्नाची जाप आमकां ह्या वाक्यांत मेळटा. भुरगीं आपल्या पालकांक फटोवन पावसान भिजपाक वतात. चवथो प्रश्न, पावसान भिजल्यार भुरग्यांक कितें जाता? ह्या प्रश्नाची जाप आमकां ह्या उतार्यान शेवटाच्या वाक्यान मेळटा. पांचवो प्रश्न, ह्या उतार्याक फावो तो माथाळो दियात. ह्या पुराय उतार्याक फावो असो माथाळो वा नांव दिता आसतना कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो मतीन दवरच्यो. उताराचें नांव सदांच एका उतराचें नाजाल्यार 2 उतरांचें वा चडांत चड 3 उतरांचें आसचें. तशेंच हें नांव त्या उतार्या संदर्भानूच आसप गरजेचें. हें नांव त्या उतार्याच्या विशयाचेरूच आसचें. अशे तरेन तुमकां जे म्हत्वाचे पावंडे स्टेप्स समजावून सांगल्यात ते मतीन धरून उतारो सोडयलो जाल्यार दुबावाविरेन तुमी दोळे धांपून गूण मेळयतल्यात. तुमकां सगळ्यांक कोंकणी विशयांत चडांत चड गूण मेळचे अशी म्हजी मनापासून इच्छा. देव बरें करूं.